तुम्ही वचो सांगू नका दारातल्या वचो हे सगळं वयता ही घर बांधून घेता बारीक बारीक असो बरोबर ना फक्त एप्रोच रोड वयता एप्रोच रोड ना जाल्यार मागीर घरांत झगडे तेंगे कितें चालू आसतलें आनी काम करपाक दिलें ना हाडायला समजाक म्हणटा जो पर्यंत आमकां एप्रोच रोड ना तुमचे सॉर्ट आउट केल्या शिवाय हें करपाक दिवपाक जायना म्हजे आतां गांव म्हणटा मनीस असो तीन फाटी आमी हाडलो कामगार आमी दोन कामगारां म्हणजे सगळे तो सांगता न्ही कितलेंय करता म्हणटा 3 म्हयने नाचत जाता न्ही आनी तो म्हणटा तें दाबाना म्हणून हांवें तुमी तो 3 वरां भावातून कामगारांनी कितें केलें आपल्या खबरां म्हणटा तेणी इनोग्रेशन केलं 3 म्हयने जाले आजून आमच्या एप्रोच रोड ना कोण सर भंडारी बारा काम चालू सगळ्यात त्याला गेलं पाहिजे सगळ्यांनी बाजू म्हातारीचे महाराष्ट्रात कर्नाटकात सुद्धा सुटता त्यामुळे फुललं पॉल्युशन नाही हांव काल दिल्लीक आसलो हांव आतां पावले बरोबर पयलीं हांव प्रेसिडेंटीक फोन केलो पण आज हांगा या काल ते सांखळे गेल्ले एक 7-8 दीस जालो पावस पडटा गेल्ले 2 दीस ह्या प्रमाणान पावस पडलो तातूंत आतां काल ते हांगाचे बिचोलेचे सांगताले की धरणाचें उदक सोडलें थंय पिलारीचें म्हणटाले तातूंतल्यान ते बिचोले साळ बी सगळे गांव बुडले सगळे ते आज सकाळीं हांव ताजे कडेन उलयतालो मेघाश्याम आमचो तो सांगतालो की सगळें सामान नुकसान जालें म्हणजे गड्डा आनी लोकांचें जेवपाचें आशिल्लें पळय तें सामान नुकसान जालें थोडे कडेन वण्टी पडल्यो काल ते सांखळे तेवटे त्या भागान गेल्ले वाळपय भागान गेल्ले थंय तशेंच कितलींशीं घरां मोडून पडल्या सरकाराचें दिवप कितें जाता आतां ह्या घराचें पळय नुकसानी म्हणजे आतां सकयल्यान उदक वयर थोडं झाडां बिडां कितलींशीं गेले आसतलीं म्हणजे उदक वयर आयलें की काजू हें तुगेलें केळी बिळी ते सगळ्यो पेड्ड्यार जातले कारण त्या उदका बरोबर कितें कितें येता हांगा पावलें ताजें हांगा भितर सुद्दां पावलें पूण सरकाराचें हें कितें आसा सरकार निमाणे काडटलो आनी 6,000 रुपया ट्रान्सफर करता आमी असेंब्लीक डिमांड केलो की एक्चुअल कितें आसा तें पळया आनी ताजें 75% तरी कंपेन्सेट करा आतां मडगांव फाटीं पावस पडिल्लो पळय मडगांव सगळ्यांक आनी तलाटी मामलेदारा सांगून तलाटी बिलाटी धाडले तलाटी आयले इन्स्पेक्शन केलें रिपोर्ट केलो एकल्याचो 1,20,000 एकल्याचो 1,30,000 एकल्याचो 70,000 80,000 अशे रिपोर्ट तलाटीच करता तें करना फायर ब्रिगेडी खंय गरज पडली तर झाडां पडून घरां मोडलीं आतां सगळें जातकीर लोकांच्यो अपेक्षा वाडटात लोकांक दिसता अरे आनी 70 गेला जावं आमकां 50 तरी मेळचे अशें तांचे अकाउंटाक ट्रान्सफर जाले 6,000 ते परत आमचे मरे आयले कितें काय ना म्हणटा 6,000 दिल्या मरे म्हणजे अशी परिस्थिती आसा हांव सदांच सांगतालो तांकां की नॅचरल कॅलामिटीज पळय जे पळय दिवपाचें आसता तें तुमी वाडोवपा जाय सरकारान
ते म्हज्या वेळार 6,000 गेल्ले केन्ना हांव आसतना पयलीं 3,000 आशिल्ले ते तशें आसा ते कोणें रिव्यूज करूं ना हांव म्हणना 100% सगळें मेळटलें अशें पूण 75% तरी नाल्यार कितें फायदो आसा तें सर्वे करून आनी पळोवन आनी हें पळोवन बारीक मनीस कशें बांदतलो कितें बांदतलो जाल्यार कशें करतलो मागीर समज वणत आतां काल ते दाखयता ती वणटी पडल्या वणटी बांदतलो जाल्यार खंयच्यान हाडटलो मातयेची वणीत आशिल्लो मनीस हो सामको इकॉनॉमिकली विकर सेक्शनांतलो अशें हांव मानतां कित्याक आज मातयेच्या वणटी घरांत कोण सादारण मनीस सुद्दां रावपाना तो कितें करून कित्याची काडटलो ती वणत पडटा आसतना व्हिडिओ पळयलो म्हाका सुद्दां अजाप जालें म्हणजे अशा परिस्थितींत ते करतले कितें रिपेर कशें करतले रावतले कशें सामान ना सगळें घरान जेवपाचें सगळें सामान पेड्ड्यार जालां आमच्या घरांनी उदक गेलां काल ते व्हिडिओचेर दाखयतालें सगळें म्हाका दिसता एक्शन जाय बेगीन जाता तितले बेगीन एक्शन जावं तांकां परत आपलें घर उबें करपाक आपलें सामान हाडपाक तांच्या हातांत कितें तरी मेळपाक जाय काणकोण फ्लड आयिल्लो याद आसा जाल्यार पळय हांव तेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो म्हणजे म्हजे बरोबर चर्चील PWD मिनिस्टर आमी सांजचे 3 वरांचेर डायरेक्ट थंय गेले काणकोणां हांव ते डेली 8 दीस हांव सदां सकाळचो वतालो रातचो येतालो पण आमी एक 8 दिसां भितर काणकोणचे कंट्रोलान हाडले आमी रातचे पयशे वाटले त्या वेळाचेर आमी हें तें पळयलें ना लोकांचे कपडे पेड्ड्यार जाल्ले लोकांचें सामान पेड्ड्यार जालें पयलीं रातचे हाडून आमी गोकुळदास नायक म्हणटा कलेक्टर आशिल्लो कॅश वाटपाक लागले लोकांक मागीर पळोवया म्हणटा सर सामान घेवपाक तांकां पयशे दिले कपडे घेवपाक पयशे दिले कपडे सुद्दां तांगे पेड्ड्यार कपड्या भितर सगळें उदक गेलें आज तुम्ही हांगा आयिल्ले तर गव्हर्मेंट डिझास्टर कमिटी खंय तरी फाटी पडली काय कमी पडली अरे तांकां डिझास्टर कमिटी 1000 केल्यो जाल्यार सुद्दां कांय अर्थ ना तांकां पयशे लोकांक कितें जाय ह्या टायमार नुकसान कशें जाता बारीक मनशाचें नुकसान जाता कोणाचें नुकसान जाता पयशेकाराचें नुकसान जाता पूर येता आसतना घरां खंयची वता जीं घरां सकयल लो लेवलाचेर आसता तीं घरां पडटा त्या घरांक मार बसता चडशीं मातयेचीं घरां बी असल्या ती पडटा ती सारक्या घरां रावपी मनीस सामके चडशे वल्नरेबल आसता आतां तांकां जर तुमी आदार दिलो ना जाल्यार मागीर उबे रावतले करतले कशें ते उबे घर कशें करतले तो सामान आतां तांगें जेवपाचें समज एक 5,000 रुपयाचें 10,000 रुपयाचें पेड्ड्यार जालें ते खंयच्यान हाडटले ते इमिजिएट कितें तरी दिवपाक जाय तांकां न्ही हातांत ताबडतोब आमी तेन्ना काणकोण तशें केलें आमी कायदो मागीर पळोवया म्हणटा पयलीं कॅश खंयच्यान हाडून तांकां पयलीं कॅश पयशे दिले आनी तांकां सांगलें तुमी कपडे घेया कपडे ना न्ही तांकां सगळ्या कपड्यांनी उदक तुम्ही तेन्ना काणकोण पळयला जाल्यार काणकोण ते खंय आतां पळय आतां गेल्यार तुका उदक खंय आसा तें पुलाचें आनी तें उदक मनीस म्हणजे लायटी खांबे बुडिले आमी गेले तेन्ना आमगे फातिमा डिसा म्हणून एक आमदार आशिल्ले ते तेर्रासार वचून राविले आनी ते आमकां फोन मारताले आपल्या वाचया म्हणून अशी परिस्थिती जाल्ली इतलें वातावरण हें आशिल्लें म्हणून ते आमी 8-10 दिसां भितर आमी ते हाडले कंट्रोलान कितें करून एफर्ट करून आज तुम्ही विजीट दिल्ली आसा ह्या घराक आमी सगळे कडेन वता हांव ते स्टार्ट हांगाच्यान केलां आमी सगळे कडेन वचपाचें ह्या बेल्टाक खंय खंय कितें आसा तें पळोवपाक वचपाचें ओके लास्ट एक क्वेश्चन आता तुम्ही दिल्ली साकून आयिल्ले आसा इलेक्शनाचो बोवाळ चालू आसा आनी सो यंगस्टरांक तिकेट दितली म्हणून राहुल गांधी ट्वीट केलें तिकेटी बिकेटी कांय ना म्हणजे ह्या टायमार टार्गेट बारीक